कॉन्फरन्स घेतात आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें की आमकां पक्षाक आमच्या पक्षाक बरे लोक येता आसात प्रत्येक मळा वयले वेगवेगळ्या हातूंतले लोक येतात आणि आमी सोशल इंजिनियरिंग चालू दवरला त्या सगळ्या घटकाक आमी आमचो पक्ष उगड दवरला आणि आमच्या पक्षाक सगळे घटकाचे लोक म्हणजे जसे हातूंक जातीचेच न्ही तर वेगवेगळ्या क्लासाचे लोक आमचे कडेन येतात गरीब श्रीमंत वेगवेगळे हाका गटाक पक्षाक म्हणजे जे कामगार असतात किंवा सरकारी कर्मचारी असतात किंवा बाकीच्या सेक्टरांक आसा अशा लोकांक आमच्या पक्षा कडेन ओढ निर्माण जाल्ली आसा आणि आमी तांकां पळोवन प्रवेश दितात. सो आज आमचो जो मेन आसा तो जांकां तुमी वळखतले आनी जो म्हाका दिसता की सदांच प्रेस कॉन्फरन्स घेतला हाजे पयलीं ताणें गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो एक्स प्रेसिडेंट जॉन बाब आज आमच्या पक्षाक प्रवेश करतात आणि आमी ताका प्रवेश दितात आणि ही आमच्यासाठी आणि त्यासाठी दोघांच्यासाठी एक मोठी हे की ताका ही एक मोठे फील्ड मेळटले गोवा फॉरवर्डाच्या पक्षाचे संबंध गोंयभर जे पयलीं ताचे आशिल्ले एक सरकारी कर्मचारी लिमिटेड आशिल्ले. आज आमी एम्प्लॉई फॉरवर्ड करपाक सोदतात की जितूंतल्यान सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी कर्मचारी अशें न्ही की फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांकच आमी घेवन वतले. आज खाजगी कर्मचाऱ्यांचोय प्रश्न भरपूर आसा खाजगी जे काम करतात तांचोय मोठमोठो प्रश्न आसा. सो अशे सगळे प्रश्नांचे हँडल करपाक ताका बरें जमतले आणि त्यासाठी आमी आज ताका आमच्या पक्षाक प्रवेश दितात. हांव विजय वगवाडे मागता की ताका शाल आनी श्रीफळ दिवन ताका आमच्या पक्षाक अधिकृतरित्या प्रवेश दिता. राव दीपक मातसो भितर देव फुडें पळय सर मातशें फुडें पळय हां फुडें पळय मातसो नाल्ल हात धर दिता येस सर मातशें पळयता ओके थँक्यू. आमचो पक्ष आता हाच्या फुडें पयलीं आमी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आमी प्रश्न घेतला. आमचो पक्ष म्हाका दिसता हो पयलो पक्ष जाणें कित्याक खंयच्याच पक्षांनी जावं सत्तारूढ जावं विरोधक आणि केन्ना सरकारी कर्मचाऱ्यां कडेन किंवा बाकीच्या हाजे कडेन लक्ष दिलें ना. बेरोजगारी आसा थंयय लक्ष दिलें ना. आमी जेन्ना पक्ष स्थापन केलो तेन्नाच आमी सुरवात केली की 80% प्राधान्य प्रायव्हेट सेक्टरांक गोंयकारांक मेळपा जाय. आमी होच विशय आमी लावन धरताले आणि आमगेले तो चालू आशिल्लो. आज आमी सरकारी कर्मचाऱ्याचे प्रश्न घेताले आणि सरकारी कर्मचाऱ्याच्या चड करून हाऊस बिल्डिंग एडवान्स हे जाताले आणि जे ह्या सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांचो विश्वासघातक अर्धार बंद उडयले तांकां त्रासां उडयले. ज्या पर्येकारान एक चिंतिल्ले की सरकारी कर्मचाऱ्याक आपल्या रावपाक एक बरें घर मेळचें आणि तेगेले मन शांत उरचें आणि तितूंतल्यान सरकारी सेवा दिवपाक बरी जातली लोकांक ते ताणें ह्या सरकारान अकस्मात मध्ये बंद उडोवन तांकां सगळ्या त्रासांक घातला. हांव आतां ताका अधिकृतरित्या पक्षाक घेतिल्लोच आसा. हांव विजय वगवाडे मागता की ताणें आमचे सगळे सांगचे की ताका पक्षाक घेतकीर आनी हाजे फुडें आमी कशी वाटचाल करतली ताची सविस्तर. मोहनदासान सांगला त्या भशेन एम्प्लॉयमेंट हो आज तरुण पिळगेक गोंयांत सगळ्यांत व्हडलो इशू आहा. सरकार एम्प्लॉयमेंट दिवंक पावना म्हणून खूब जाण पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन गोंय सोडून वतात. ते भायर वचून थंयच्यान ओपिनियन दितकर गोंयच्या सरकाराक ती दुखता आनी मागीर ते तांकां लंडनकार म्हणटात. पयलीं मूळ इशू म्हणटा तो असो की सरकार अपयशी ठरला लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक. सरकार नोकऱ्यो विकता आनी सरकार फटीच्यो प्रॉमिसीस दिता. आज 10,000 नोकऱ्यो म्हणून ज्यो मुख्यमंत्री प्रॉमिस करता ही एक इलेक्शन जिल्हा परिषद इलेक्शना खातीर आणि म्युनिसिपालिटी इलेक्शना खातीर ही एक प्री इलेक्शन गिमिक आणि काही नाही. आनीक हे जर 10,000 जॉब झाले आज सिच्युएशन कितें आसा. आज सिच्युएशन सॅलरी फारीक करपा खातीर सरकार लोन घेता. अशे परिस्थितीन सरकार नोकऱ्यो नव्यो करूंक शकतलो आनी कोण हांकां एप्रुवल दितलो. आणि दर दिता जाल्यार जे 5,000 कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईज आहात खूब डिपार्टमेंटांनी तांकां पयलीं परमनंट करपाची गरज आहा. तूं नवे खंयचे घेता नवी मतां घेवपा खातीर नवे घेता आनी फाटल्या आहा तांचे कितें करपाचें. ते गोंयकार न्ही ते गोंयचे तरुण पिळगी न्ही ती. हो एक इश्यू म्हाका दिसता खंयच्याच पक्षान सिरियसली हाताळूंक ना.
आणि आमचो पक्ष हो एक प्रोग्रेसिव्ह रिजनलिस्टीक पक्ष आणि पक्ष जावचे पयलीं पसून आमी हाजे पयलीं 80% एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट सेक्टरान गोंयकारांक मेळचो हो डिमांड करपा खातीर आमी सिपलाचे भायर एज्युकेशन केलां. हांव मंत्री आसतना हांव तांकां फोर्स हांव लेबर डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आहलो, हांव फोर्स करतालो तांकां की गोंयकारांक घेवंक जाय म्हणून आनी गोंयकारांक प्राधान्य मेळटालें म्हणल्यार प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा तो हो आमचो एक मेन एजेंडा. हाजेच खातीर आमकां दिसता की आज नव्यो नोकऱ्या खातीर आनी आसा ते मनीस जे सर्विसीन आहात कॉर्पोरेट सेक्टर आनी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंटाचेर तांचे हित राखपा खातीर आमकां एक सेल एक फ्रंट एम्प्लॉईज फॉरवर्ड म्हणटा ते घडोवपाची गरज आहा आनी ते करपा खातीर आज आमचे भितर बाब जॉन नाझारेथ हो जो एक्स गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट हाका आमी पार्टीन भितर घेतला आनी ताका आमी हे एम्प्लॉईज फॉरवर्डाचो कन्व्हिनर म्हणून अपॉयंट करतले. आमचो पॉयंट असो आहा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की हरियाणान बीजेपीचो युतीचो सरकार आहा. बीजेपी आनी दुष्यंत चौतालाचे पार्टीचो युतीचो सरकार आहा. थंय तांणी 80% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल्स इन द प्रायव्हेट सेक्टर अँड 100% इन द गव्हर्नमेंट सेक्टर हे तांणी कायदो हाडून स्टार्ट केल्लें आहा. हे गोंयांत हो सरकार हाडूंक कित्याक सोदना? कित्याक हो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून काय कितें? हो प्रश्न आहा. जो सरकार दोडामार्गाक गोंयांत भितर घालूंक सोदतालो ताका गोंयचे पडूंक ना म्हणूनच तो गोंयकारांक आनी गोंयचे तरुण पिळगेक प्राधान्य दिवंक सोदना नोकऱ्या खातीर. जे बीजेपीक मतां मारतले म्हणून प्रॉमिस करतात आनी जे आपले मत घाणात दवरतात ताका एक प्रॉमिस करून ताका फटोवपाक हे नोकरेची प्रॉमिस मुख्यमंत्र्यान केल्ली आहा. ह्या बॅकग्रावंडाचेर म्हाका दिसता की आमी एक वी आर सेटिंग द टोन फॉर अ मॅनिफेस्टो प्रॉमिस, अ मॅनिफेस्टो प्रॉमिस इन which 80% employment for locals will become a law if we come back to power and 100% in the government sector. ह्या दिसांनी तुम्ही पळयलां आसतलें की एक सब रेजिस्ट्रार लामाणी म्हणटाचे एक हे व्हायरल जाल्लें आहा. कितें एक ऑर्डर ताणें पास केल्ली. दर अश्यो हायली पेड नोकऱ्यो सरकारी नोकऱ्यो दर नॉन गव्हर्नरांक वचूंक लागल्यो जाल्यार गोंयचे पिळगेचे गोंयचे तरुण पिळगेचो फुडार कितें आनी गोंय म्हणजे कोणा खातीर हो प्रश्न उठला. आनी म्हाका दिसता ह्या सरकारा कडेन ह्या प्रश्नाचें उत्तर ना. एक सिस्टमॅटीक अप्रोच एम्प्लॉयमेंटा कडेन करपा खातीर आनी ताजेर एक सारको विचार जावन एक थिंक टँक कशी तयार करपा खातीर आमचो हो पयले पावल आहा आनी ताजे खातीर आमी ताका भितर घेतिल्लो आसा. HBAचे मोहनदासान सांगलाचे भशेन HBAचो इशू आज मेरेन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन गोंयांत सिरियसली घेवंक ना. 55,000 गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज गोंयांत आहा. HBA म्हणटा तो इशू असो की इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ फेथ आनी एक विश्वासघात की जो मनीस एक घर बांदपा खातीर फुडें सरता ताका मदींच ताणें हें काडप. दुसरे खंयच्याय प्रदेशांनी जर गेलो जो मुख्यमंत्री शो मारता की आपल्या इंडिया टुडेचे अवॉर्ड मेळ्ळा म्हणून ताणें हो प्रश्न पयलीं करूंक जाय आपल्याकूच की दुसऱ्या प्रदेशांनी जेन्ना एक स्टिम्युलस पॅकेज दिल्या चड करून गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईजांक HBAचेरूच स्टिम्युलस पॅकेज मेळ्ळा तांकां एक पॅकेज दिल्या ऑफ कन्सेशन्स. हांगा परतें कन्सेशन मेळत ना मदींच हाफ पे तूं स्किमूच बंद करता. अशे परिस्थितीन खंयचेय एडमिनिस्ट्रेशन तें अवॉर्ड जे मेळ्ळा ते अवॉर्ड हांव गोंयकार आय एम ऑल्सो प्राऊड ऑफ गोवा बट नॉट द वे इट इज बींग एडमिनिस्ट्रेड. आय एम क्वायट शुअर द अवॉर्ड इज बीन बॉट पब्लिसिटी की ब्लिट्झक्रीग की गोंयकार आपले तकलेन विचारूच करूंक पावचे न्ही हो तांचो कम्युनिटीज. इट इज ऑल्सो अ स्ट्रगल ऑफ क्लास. एअरपोर्ट मोपा एअरपोर्ट जावपाचो आहा नोकऱ्यो कोणाक लागतल्यो? गांधी मार्केटांतल्यान हे जातल्यो डिसायड जातल्यो काय स्थानीक पेडणेकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी खंयच्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो? सान्न मारपाच्यो काय ऑफिसर पदाचेर मेळटल्यो?
कितल्यो नोकऱ्यो आसा, कितल्यो नोकऱ्यो त्यो गोंयकारांक दितात, कितले कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचे आनी कितले कॉन्ट्रॅक्टर आंध्राचे, GMR म्हणटा ताचे रोल कितें आहा, हे सगळे हाजेर विचार जावपाक जाय आनी विचार करूनच उलोवंक जाय. इलेक्ट्रिसिटी म्हणून एक इश्यू घेवन सगळें गोंय सोंपना, इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिली म्हणून. ताका वचून एक उत्तर, रिजनलिस्टीक उत्तर आज जे तेलंगणान TRS सांगता, इट इज गल्ली बॉयज वर्सीस दिल्ली बॉयज म्हणून. त्या भशेन आमी हे गल्लीचे बॉयज, येता ते सगळे दिल्लीचे बॉयज, पयशे घेवन येतात ते. आमचें उत्तर तशें आसतलें आनी शिकिल्लें उत्तर आसतलें टू ऑल इश्यूज कन्सर्निंग गोवा. म्हणून हांव बाब जॉन नाझारेथाक स्वागत करता आमच्या पक्षान आनी मागता की गोंयचे जनतेन चड करून गोवा गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आहा ते आनी कॉर्पोरेट सेक्टरान एम्प्लॉईज जे गोंयकार आसात आणि ताजे संपर्कान रावचे. खंयी जाका अन्याय जाता ताका न्याय दिवपा खातीर आमी आसतले आनी ताजे खातीर एक स्पेशलायज सेलूच आमी घडयल्लें आहा न्याय दिवपाक आनी गोंयकारां खातीर झगडूपाक. थँक्यू. एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत सरकार जो सिरियस ना हे कळटा. 10,000 नोकऱ्यो, 25,000 नोकऱ्यो. आणि पयर तुम्ही हे जाल्लं जाल्यार की मंत्रिमंडळाच्या बैठकीक एक गव्हर्नमेंटान निर्णय घेतला की गोंयांत जे इंजिनियर आहात, भरपूर इंजिनियर बेकार आहात, सो त्या इंजिनियरांसाठी गव्हर्नमेंट PWD कॉन्ट्रॅक्टां 10 लाख मेळटले आणि ताका काय करपाची गरज पडची ना. EDC ताका फायनान्स करतो. तुम्ही ऍडव्हर्टायज केली त्याची नजर मारलेल्या कळले की 10 लाखाची टेंडरां गव्हर्नमेंट काढना. सो हाजो अर्थ कसो की तुका बरें जेवण दिता म्हणून सांगून तोटां काय वाडोवप ना. 10 लाखाची टेंडर आयली जाल्यारच ताका मेळटले, 5 लाखाची टेंडर आयल्यारच त्या इंजिनियरांक मेळटले. तू 10 लाखां काडना, तू काटे 1 कोटीची, 2 कोटीची, 5 कोटीची. सो हे फक्त गिमिक करता आणि भुरग्याक फटोवपाचें की बाबा पळय EDC फायनान्स करतले, तो टेंडर काडलो म्हणल्यार तूं घराडेन जेवपाक भोवप आनी काय ताटां वाडोवप ना. अशी परिस्थिती आहा. हांव चड हाजेर हें करनासतना आमच्या जॉन बाबाक सांगता की ताणें आपल्याला सांगचें की पक्षाक कितें आयलां आनी ताचेर फुडली वाटचाल. हांव ह्या पक्षान येवपाचो कारण सांगचें म्हटल्यार आतां गोंयांत आमी तुमी पळयलेलें आसा कितले पक्ष आहा. काँग्रेस आहा, BJP आहा, वो जावं ते आम आदमी, MG आहा. पूण जेन्ना हो HBA इश्यू तुमकां खबर आहा जाल्यार म्हाका हांव नाको. HBA इश्यू म्हणजे कितें, हाऊस बिल्डिंग एडवान्स, जे फ्लॅट घेवपाक वो घर बांदपाक जे सरकार लोन दिता तो 2% इंट्रस्टाचेर दिताले आनी ते कॅल्क्युलेशन करून ताका कितलो हे जावं लोन, इन्स्टॉलमेंट कसो बसता, टेक होम सॅलरी कितली आसता, त्याची घराचे मेंटेनन्स आसूंक जाय न्हू, ताची फॅमिली मेंटेन जावंक जाय, हें सगळें कॅल्क्युलेशन करून तो लोन दिताले. पूण सरकारान देरेफेन कितें केलें, हे रेट ऑफ इंट्रस्ट पळय वाडयलो, ही स्कीम विथड्रॉ केली. तेन्ना हो टेक होम सॅलरी आहली जो आपल्याचे घर खर्चाक लागून ते पळय स्पेंड करपाक पळय थोडो पार्ट उरतालो ताचेर एनक्रोचमेंट केलो. म्हणून घरा व्हरपाचो पगार पळय आसलो तो जरी तर उणें जालो वो थोड्यांक ना जालो, सपोज सारको 0 हेजेर येयलो जाल्यार हे एम्प्लॉईज कोत्तले कितें. म्हणून म्हाका जायते जाण एम्प्लॉईज एप्रोच जाले आनी तेन्ना हांवें तांकां डायरेक्ट केलें गोवा फॉरवर्ड पक्षा लागीं वच म्हणून. आनी गोवा फॉरवर्ड हो एकूच पक्ष आसलो जाणें हो इश्यू लावन घेतलो आनी तांकां एम्प्लॉईजांक सांगलें आपण घेता हो इश्यू आनी हो इश्यू रेज करून तो कोर्टान केस फायल करपाक जायते मदत केली. ताका लागून म्हाका दिसलें की जरी तर गव्हर्नमेंट सर्वंट्स वो जरी तर प्रायव्हेट एम्प्लॉईज वो जे वेगवेगळे हितून आसा आमचे कॉर्पोरेशनांनी आसा तांकां जरी तर न्याय मेळटलो. जायते बदली ड्रायव्हर म्हूण KTCन एपॉयंट केल्ले आसा तांकां रेग्युलरायज करीत ना गव्हर्नमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान टेम्पररी सर्व्हिस स्टेटसाचे मनीस आहा तांकां रेग्युलरायज करिना. कॅज्युअल एम्प्लॉईज, डेली वेज एम्प्लॉईज आहा तांकां रेग्युलरायज करिना. पूण 10,000 वेकन्सी घेता म्हणटा, घेवच्यो हांव ना म्हणना, पूण तेंकाय पयलीं रेग्युलरायज करूंक जाय न्हू. बालरथ हातून एसिस्टंट म्हण आसता, बालरथ ड्रायव्हर आनी एसिस्टंट, ताका 5,500 रुपीज सॅलरी दिता पर मंथ. With 5,500, I want to tell the government that you yourself is violating the provisions of Minimum Wages Act. This is not fair.
सो एम्प्लॉई जरी तर कशी आसलो न्हू ताचें घर बरें चलता, सगळी त्याची काम, आणि जेका लोक एप्रोच जाता, पब्लीक ताका एप्रोच जाता, ते पब्लिकाकूय फ्रेंडली सर्व्हिस मेळता. आणि हे जर सगळें जालें जाल्यार सोसायटीन न्हू फेरनस येता, वय बरी हांसो येतलो सगळ्यांच्या तोंडार. पूण हे गव्हर्मेंटान हे जेन्ना हाऊस बिल्डिंग एडवान्स विथड्रॉ केली, HBA विथड्रॉ केली, तेन्ना म्हाका हर्ट जालें. दुसरें म्हटल्यार DDSSY कार्ड स्कीम आसली, हेल्थ कार्ड, तितून कितें जातालें, जरी तर एक गव्हर्मेंट सर्वंट आपल्याक बरो स्पेशलायज ट्रीटमेंट जाय म्हणून प्रायव्हेट हॉस्पिटलान वयतालो जाल्यार ताका ऑप्शनल स्किमीन ताका तो बेनिफीट मेळतालो. आनी हो आमी झगडूनच घेतलो, जेन्ना म्हाज्या लिडरशिपान आमी तो झगडूनच घेतलो. पूण हे गव्हर्मेंट जे जावन सारखे इनसेन्सिटीव पळय जाल्ले आसा, तुम्ही पळयला खंयच्याच इशूआचेर तांचे येना लक्ष ना गोंयकारांचे, ते इनसेन्सिटीव गव्हर्मेंटान तेंय काडून उडयले. कित्याक काय म्हटल्यार मिसयूज जाता म्हणटा. अरे मिसयूज जाता जाल्यार कंडक्ट रूल तुमचे कडेन आहा, एक्शन घेया, कोण मिसयूज करता ताचेर सगळ्यांचेच काडटा बेनिफीट, हे सारखें न्हू. म्हणटच हे सगळे विचार मनान धरून हांवें एक निर्णय घेतलो. हांवें पळयलें खंयचो पक्ष हे हा सिन्सियर हा टुवर्ड्स वर्किंग क्लास. वर्किंग क्लास म्हणजे सगळे येले जे कोण शॉपांचेर काम करता तांकां लागून कितें ते प्रॉब्लेम्स आसता, आनी ते प्रॉब्लेम्स घेवन ते वयतले कोणा कडेन, कोण तरी एक सोर्स जाय. म्हणटकच जरी तर सोसायटीन बरी शांतिकाय जातली, सगळ्यांक फ्रेंड हे जातले, मनाची शांती सूख मेळटले, जाल्यार एम्प्लॉईज कॅटेगरी हा पळय ताचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंकच जाय. ते विचार करून हांवें आनी हो इशू पळय हे पार्टीन गोवा फॉरवर्डान हो लावून घेतलो. तेन्ना हांवें विचार हे केलो की हो पक्ष, आनी दुसरें म्हटल्यार हे पक्षाची लिडरशीप गोंयची हा, आनी गोंयची लिडरशीप जाल्यार यंग हा, आनी जी लिडरशीप कितें करूंक शकता पळय तसली न्हू. हेंचे भाशेन जे सगळ्याक आतां तुमी पळयलेले आसा कशें क्रिटिसिजम जाता पळय ते, हे लिडरशिपाक खंयचे हेजेर पावले ते सगळ्यांक खबर आहा, तेचेर आनी आमी चड उलोवचें न्हू. पूण आमचे पार्टी कडेन लिडरशीप आहा पळय ती दुसरे पार्टी कडेन खंयचेच ना. हे सगळे विचार करून आयज हांव गोवा फॉरवर्डान हांवें प्रवेश केला. आनी म्हाजी इच्छा आसा की वर्किंग क्लासाक लागून, नॉट ओन्ली गव्हर्मेंट सर्वंट ऑर पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेशन्स, schools or everywhere, I will try my level best to solve their problems along with my party leaders. Okay. Has he been promised as far as assembly elections is concerned or something like that? What is that? Has he been promised any constituency as far as assembly elections are concerned? Everything is not election related. No, because this is the election year. No, this is election year, but this is first of all, when we are asking votes of government and corporate sector employees, we cannot look at a constituency. We have to look at 40 constituencies. There are 55,000 government employees from mostly all the constituencies. We want to touch each and every one of them. We want to instill in them a sense of responsibility towards Goans. Not that all government employees are good. They also are, some of them are corrupt. Some of them are also troubling people at the behest of political bosses. So, it is not that we have come to only fight for them. We are also come to see that people get justice from them. And they are not unjustly treated by the government or their bosses. There is a very clear thing of transfers. Transfer policy म्हणून जी आहा ती कितल्यान विदिन द तालुका जावपाक जाय. आज स्टायल आहा चड करून मांद्रेच्या नंतर सुरवात जाता ती मांद्रेचो मनशा करून काणकोणा घालप, म्हळ्यार ताका असो त्रास दिवप की ताणें दिम्यांनी त्या आमदारा बरें येवप. आनी अशे मनीसूच आसा स्पेशलिस्ट आहात, हो खरो व्हायरस व्हडलो गोंयाक तेका लागला तो, कळ्ळें तुका न्ही. सो दीस व्हायरस वी हॅव टू गेट रीड ऑफ फर्स्ट. It is bigger than COVID. Breaking somebody's सारखी मनस्थिती ताची काबार करप, ताजे म्हळ्यार हेच कुरासांव फ्राक करप, ट्रान्सफर करून हॅरेसमेंटान हे जे सरकार करता ते सरकाराचे विरुद्ध आवाज उठोवंक जाय. सो ही इज फ्रॉम मेर्सेस सांताक्रूज, बट इट इज नॉट अबाउट ओनली इलेक्शन्स. Yesterday I have criticized one political party for having come into the scene only for elections.
We have not only come for elections. We are talking about saving Goa. Saving old Goa is saving Goa. Is saving the heritage of Goa. Why no political party is talking about it? Why no political party is talking about this planning area being extended to Ella, going up to the borders of Kolni, 100 meters from the Sir Cathedral, when it's a World UNESCO Heritage Center. So I am today writing a letter to the UNESCO, complaining about this Goa government's proposed plans to increase the planning area and touch it and see that, sort of a national capital region of Noida and Gurgaon happens in old Goa by making it a state capital region. Greater Panjim म्हणून जे आहा पळय ते तालिगांव मेरेन बरें आसले. आता जर ते ग्रेटर पेंजिम म्हणून सगळे फुडें 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 वचत रावले जाल्यार गांव खंय उरले रे? गांव उरतले, गांवाचो कॅरेक्टर उरतलो, गोंयकारपण उरतले. सो हाजेर कोणे तरी उलोवंक जाय रे. सो दीज आर इश्यूज अबाउट saving Goa for posterity, not only elections. Do you feel that when you talk about old Goa, as a Minister of Archives and Archaeology, once you had thought of Stopping the middle. Yeah, that's what middle and all. See, that time the clear thing was, I had moved all the files. You ask Blossom Medera, who is the director of archives. Even the work to be given to GSIDC to make it cobbled street, so that it is only used for pedestrian purpose, was finalized. We even had a discussion with the National Highways because of the road which goes in between, and it was decided that only VIPs, very VVIPs, only if they come then it would be another. आता तुका विमानतळ बी कशें येतात ते बॅरियर्स ते इरेक्ट करप हें जाल्लें. पूण थंयचे थोडे स्थानीक राजकारणी जे आज BJPन आहा तांकां तांचो गाडे चलोवपा खातीर तांचे ते मदीं येताले. Even the church was favoring this, but the government did not favor it. Now it is I urge the new minister to complete what I had started. Then we will see his commitment to the Goincho Sahib, to old Goa. कळ्ळें तुका न्ही? ताका तर आसा खरें गोंयकारपण भितर कितें तर ताणें आमी जें कितें सुरवात केलां तें सोंपोवन दाखोवचें. Okay. Another issue is that last few days back, in an NCP public meeting, Mr. Praful Patel had said that it was not Goa Forward. We know that Goa Forward was there ready to form the government, but it was the Congress who kept on delaying, and otherwise the government would have come. Everybody has been criticizing it for the past so many years, but too many delay. What does this statement from Praful Patel show? See, from the time my party was formed, on the 23rd of January 2016, till date, which is November of 2020, it has always been my endeavor to unite, to keep the BJP out. When we formed the party, that was the endeavor, and today it is also the endeavor. Now, the whole world knows who fielded candidates against whom. How many candidates did I want to field? Only 4. Discussion what was held in the Congress war room in Gurudwara Rakabganj Road. How they kept us hanging there. I am a witness. The other witness is the Greater Panjim chairman. Takai Vizartoya Ashilo line. And Praful Patel, because to his house, because he's got a house there. I don't have a house there. And the Kudukudo Arla. So ते सगळे आम्ही पळयलें. ताजे मागीर इलेक्शनाक कोणाचे कॅन्डिडेट घाले. शिवोले ताका ताजो कॅन्डिडेट टायमार पावलो ना म्हणून ताणें इंडिपेंडंटाक सपोर्ट केलो. तर दिस इज ऑल हिस्ट्री. इट कॅनॉट बी विजय येवन जालो म्हणून सांगूंक जायना तें. काँग्रेसीन वोटींग जालें जावं ना डिसायड करपाक. जालें मरे वोटींग जाल्लें मरे लिडर डिसायड करपाक. केन्ना हाजे पयलीं तुवें आयकना वोटींग जाल्लें म्हणून. राणो केन्ना इलेक्शनाक उबो राविल्लो विदीन CLP. कितलें जाण मुख्यमंत्री जालो राणो? कितले जाण वोटींग जाल्लें? दिगंबर मुख्यमंत्री जालो तेन्ना वोटींग जाल्लें. मागीर वोटींग करपाचें आनी वोटींग करूंक कितलो टायम लागता? 5 मिनटां जाता मरे तें काम. कितले जाण आहले ते? 17 मतां मेजपाक कितलो टायम लागता? ताका इतली वरां कितें कशी लागली? कोणाक सांगता हे सगळ्यो खबऱ्यो? पूण म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू जॉइन इश्यू. Neither do I want to take the cue from Mr. Praful Patel.
to start some sort of a new thing. I still believe that all forces who are wedded to secular ideology, to taking Goa forward, should come together. And there is a space for everyone. It cannot be lone wolf strategy. It has to be together. And the people of Goa want to see an alternative to this corrupt, anti-Goan government that is there. Keeping too many people in the fray only means that we are not giving the people a clear alternative. Which is why we are not expanding recklessly. We can expand if we want to, but we are responsibly doing it by respecting the sentiments of the people. I supported Manohar Parrikar because I was pushed to the wall, because I had no other option then. They wanted to even form a government by keeping us out and by breaking the MGP at that stage, at the first stage itself. What was happening in the Congress camp is also known to me. I have been Youth Congress President of the state. I have been General Secretary of the Congress Party for years. Many of their MLAs have come to my house regularly every day. So, थंय भितर कितें जाता तें कळपाक हांव कितें अज्ञान न्ही, म्हाका सगळें भितर खबर आहा तांची. ते कितें करूंक सोदताले तेंय खबर आशिल्लें. एक ऑप्शन आशिल्लें गांधी जावपाचो, की बाबा म्हाका असो केलो आनी काकुटीन लोकांक सांगपाचो पळय म्हाका फटयलो म्हणून. हें करपाचें ना जाल्यार एक कितें तरी करून दाखोवपाचें. तें करून दाखोवपाचें आमी केलें त्या टायमार. चूक आमची जाली की हो जो सावंतवाडी सरकार आयलो तेन्ना आमी भायर सरूंक जाय आशिल्लें. ते भायर सरले ना, ही आमची चूक जाली. आमी लोकां कडेन खूबदां माफी मागल्या. तें हांव एडमीट जाता. पूण जो सरकार हाडलो आनी ताजे खातीर हें जाता म्हणटा पळय तें आय डोंट एडमीट. ऑन द कॉन्ट्ररी, I feel they pushed us to the wall, thinking that their only concern was to keep us out. My question to the Congress is this: 3 आमचेर कॅन्डिडेट घाले न्ही, 4 घाले, 4 जाण आशिल्ले आमी, 3 निवडून आयले. आमी जर 3 पडिल्ले, कोण येवपाचे? सांग मरे. तो जो स्पोक्समॅन दुकानाचे भायर तुवें ताचो व्हिडिओ काडला दुसऱ्या दिसा, तें दुकान ताका उगड करचे पयलीं उत्तर दी म्हूण सांग. तो जो मायग्रेट जाल्लो, दुसरे कडेन उबो राविल्लो, जिखपाक राविल्लो काय कोणाक उडोवपाक राविल्लो? आमी खंय उडोवपाक रावना कोणाक, आमी जिखपाक रावल्या. आनी आमी जर पडिल्ले 3 जाण, कोण येताले? कोण येताले? बीजेपी येताली. सो तेन्नाचे गोंयचे काँग्रेसीक बीजेपी आयिल्ली जाय आसली. हें डडडीत क्लियर आहा. आनी सगळे गोंयचे जनतेन हाचेर विचार करचो. अरे आमचेर कॅन्डिडेट घाले पळय, आमी पडून काँग्रेस येताली. काँग्रेस इज इवन अ क्लोज सेकंड. इट इज अ डिस्टंट थर्ड. Distant. The whole world knows that they contested to split the vote. And I know this, Pathodekar know this for 3 elections now. 1 municipal election and 2 assembly election. आम्ही सगळं पळयता तांचे जॉईंट वेंचर. तो जॉईंट वेंचर फातर्डाचो मॉडेल ताणी गोंया व्हरपाक केलो. तो उसळटा जाल्यार उसळटा म्हणून, आनी फुडें बी अशें जावंक शकता. हें जावचें न्ही म्हणून हांव मर्यादेन रावन संयम पाळून उलयतां. आज मेरेन नथींग इज लॉस्ट. नव्या वर्साक गोंयांत एक विकल्प जाय, गोंयकारांक एक ऑल्टरनेटीव जाय, आनी गोंयकारांक एक टेंजिबल ऑल्टरनेटीव जाय. गोंयकारांक व्हडले हें नाका होर्डिंगां. कितें रे होर्डिंगाचें नांव आहा तें कोण कोणाक वळखत ना. फक्त मिडियाक वळखता तांकां. म्हजो प्रश्न आहा मिडियाक, अरे कितें म्हणून तुमी जाणा? यू आर लुकिंग लायक रिपब्लीक टीव्ही मरे. कितें मातशें कितें तरी धरा मरे. यू आर द 4th pillar of democracy. You cannot be bought overnight just because somebody brings money from Delhi. मातशें तकलेन दवरुचें. आनी हे जे मिडिया आसा पळय, इज नॉट ओन्ड बाय पब्लीक, नॉट बाय स्मॉल पीपल, इट्स ओन्ड बाय बिग पीपल. व्हडले व्हडले मायनोलर ते हे मरे तुमचे सावकार मरे. तुमकां दिल्लीवाले येवन घेवंक शकता अशेंच? ताका एक एजन्सी मेळ्ळ्या आमचे सावंतवाडीक. हे आतां सगळे येता पळय प्रायजां बिजां मेळटा ती ओगीच न्ही. इफ यू ऑल फॉलो द प्रॉपर न्यूज, यू जस्ट चॅक. 1 म्हयनो पयलीं एक कसली म्हणटा तर ती एजन्सी, कसली एजन्सी म्हणटाली, PR एजन्सी गव्हर्मेंटान हें घेवपाची केल्ली.
ही सरकाराची PR एजन्सी फाटल्यान पासून गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणून येता पळय, आमचे अशें येता पळय, असले कालच्यान येता पळोवना तुवें, ते PR एजन्सीन सजेस्ट केलां की हो मातशे सावंतवाडीक लेप लावूंक जाय, हें लावूंक जाय म्हणून कितें तें पॉलिश, कळ्ळें तुका न्ही. सो हें सगळें गोंयकारांक खरें कळटा. आतां हांवें जें तुका सांगलां 2017 कितें जालें, इलेक्शनाच्या टायमार आनी पोस्ट इलेक्शन कितें जालें, सगळ्यांक अशें बाजारांत नाशिकूच घेतले कशे 10 बांगडे अशें घेतले अशें VIP हें आसतालें, आयरिशान ते क्रिटिसायज केलां VIP मीस कशें आसचें काय म्हणून. मे बी आय ऑल्सो हॅव टू रिथिंक गोईंग देर, नाजाल्यार हांव वचपी सोदना. तेन्ना आसचें ना हे सगळे फात मारून आसताले म्हणटे मिसाक, आनी ताजे गरजेचे सायडीन 100 मीटर बिल्डींग येवपाक दिवपाकूय ताजेर ऑपोजिशन ना हांचे. कितें उलयता ते हांचे कडेन हे बांगड्यांक विकते घेतल्या होलसेलीन, कंप्लीट होलसेल घेतल्या. आमकां कोणें विकते घेवंक नाशिल्ले. आमी आसतना बीफ बॅन म्हणून जाल्ले, नॅशनल बीफ बॅन डिक्लेअर जाल्लो, पर्रीकाराचेर प्रेशर घालून आमी परते करूंक लायले. आमी आसतना वेली केस जाली, एक फादर जाणटे फादराचेर अटेम्प्ट टू मर्डर केस घाल्ली, 5 वर्सां बेंजामिना नाक घश्टिले, आयकूंक ना कोणें. ते आवेडदान मंत्री आसलो ताचे बरोबर. आमी आसतना 1 म्हयन्यान आमी ती केस विड्रॉ करपाक लायली. सो पर्रीकाराचेर आमी प्रेशर आशिल्लो, आनी हो प्रेशर बेनिफीट आसलो मायनॉरिटी कम्युनिटीक, आनी चड करून सेक्युलरिझम राखपाक गोंयांत. मुसलमानांकूय फायदो आशिल्लो, आनी सगळ्या गोंयकारांक फायदो आशिल्लो, बारीक समाजाक फायदो आसलो. भंडारी समाजाचे 2 मंत्री आमचे आसले, BJPचे नाशिल्ले. सो सगळे जातींक, सगळे समाजाक आनी क्लासीस म्हळ्यार जे गोंयकारांक, बारीक लोकांक आनी जो एम्प्लॉयमेंट मेळूंक जाय वो गोंयकारांक मेळूंक जाय, स्थानीक लोकांक प्राधान्य मेळूंक जाय म्हणून आमी झगडटाले. सो वी डीड नॉट गो देयर फॉर प्रायवेट गेन, वी डीड नॉट गो देयर फॉर पर्सनल बेनिफीट. ओके, वी वेंट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, and politics is also about egos. आणि हांवूय मातसो तसो तितलो शांत जावंक ना. ते 3 वर्सां पयलीं आनी गरम जातालो दिसी, आतां मातसो थंड जालो आसतलो इल्लो, पूण फूल थंड जावंक ना रे आमी. खूब पक्ष सारके थंडार चलतात, थंडार कांय चलचें ना ते आतां. असल्यांक जर उडयतले जाल्यार सगळे एक जावंक जाय, सगळ्यांनी फायट मारतना तकली चलोवंक जाय, आनी आमी तकली चलोवन तांकां विकल्प दितात. इवन गव्हर्नमेंट एम्प्लॉइजांक आतां आमी एक चान्स दिल्लो आहा की तुमकां जर थंय हॅरेसमेंट जाता हांगा या. पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव सांगूंक सोदतां, तुमकां केसीस घालूंक जायतात ते डबल ट्रॅकिंगाचेर. कितलेच पुलीस वाल्यांक खबर आहा की डबल ट्रॅकिंग एंड कोल इज कनेक्टेड म्हणून. काबराल जे आज उलयता की आय एम अगेन्स्ट कोल बट आय एम फॉर डबल ट्रॅकिंग. कितें तें कितें म्हणून समजता? गोंयची लिटरसी रेट कितली आहा रे? आमी कितें UP डबल ट्रॅकिंग एंड कोल इज कनेक्टेड. डबल ट्रॅकिंग करून कोण गोंयकार येना हांगा फास्ट येवंक सोदना ट्रेनीन. येता ते फक्त बिहारी गोंयांत ट्रेनीन, गोंयकार तो विमानान नाल्यार बसीन. फक्त डबल ट्रॅकिंग करता कोळसो हाडपाक, आनी कोळसो स्टिवडोरींग करता मिलिंद नायकाची कंपनी. मुख्यमंत्री सांगता आपूण पोल्युशन आतां चॅक करतलो, इतले दीस कितें करतालो? मुख्यमंत्री हे सांगतना दुसरे म्हणटा हे ऑल दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स म्हणून, हे ऑल अबाउट इलेक्शन्स. जर तूं इलेक्शन म्हणटा जाल्यार तूं आनी पोल्युशन कंट्रोलाक कितें विचारतो? पोल्युशन कंट्रोलाक मॅनेज करतलो तूं. केस कशी हाडली पयर, JSW कडेन केस कशी हाडली, स्टे कशी मेळ्ळी तांकां, कितें जालो तुजो आदवोगाद, AG खंय गेलो? ही सगळी उत्तरां मागूंक जाय मरे. आनी हाजे खातीर एक सक्रीय मिडिया ही गरजेची. मिडियात जर आपण गेली, आमकांय बी होलसेलान घेतले म्हणून ते बांगड्या भशेन अशें जर मेसेज लोकांक पावले जाल्यार हांव तुका सांगता उरिल्ले गोंयकार तुका ती लायन दिसता पळय सकाळीं हांगा आल्तिनेचेर वतना, मुख्यमंत्र्याच्या घरार तेदी लायन नासता. भायर वचपाक लोक लायनीन आसतात, पासपोर्ट काडपाक पुर्तुगेज कॉन्सुलेटान ती लायन वाडत वतली. कोविड आसून पसून वाडत वता, कोविड आसून पसून लायन बंद जावंक ना. दिस इज अ रिफ्लेक्शन of the anti-people policies of this present government. A government which cannot give a decent job to an educated goan. And the
persons who have been given a job are being harassed. That is why we have brought Mr. John Nazareth, who knows the laws, who can formulate policy to protect the interest of Goans. आणि चड करून हे गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज पुलीस हांकां जे मनान दिसता की आमी हो अन्याय करूंक जायना म्हणून गोंयकारांचेर पुलीस केसी फायल करूंक जायना म्हणून खंयचो एक गोवन पुलीस इन्स्पेक्टरान सांगला की हे करता ते रॉंग म्हणून जे एजिटेशन चल्लां डबल ट्रॅकिंगाच्या विरुद्ध हे चूक म्हणून कोणें म्हणलां तो म्हणटा कोण भायल्यान इम्पोर्टेड आयला तो गोंयकार म्हणला सगळे इम्पोर्टेडूच हाडटा ते हाडटले आतां उलोवपाक तूं पळय मरे सगळें एडमिनिस्ट्रेशन पळय कलेक्टर खंयचे पर्रीकार आसतना कलेक्टर खंयचो आहलो कलेक्टर खंयचो आहलो रे सगळे गोंयकार आहले साऊथ गोवा कलेक्टर वॉज गोंयकार SP वॉज गोंयकार आज कोण आहा हे सगळे गोंयकारांक ते ऑफिसांत पावचेच न्ही हो सरकाराचो कट आहा दिस इज अ एंटी स्थानिक गव्हर्नमेंट आणि ताजे खातीर न्याय गोंयचे एम्प्लॉईजांक दिवपाक वेदर फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सेक्टर प्रायव्हेट सेक्टर और दोज हू वॉन्ट टू कम इन टू एनी सेक्टर तांकां दिवपा खातीर आमी हे एम्प्लॉईज फॉरवर्ड म्हणून आमी सेल केला आणि वी वॉन्ट टू मेक इट प्रोएक्टिव्ह. Last is that since you have been following up that mother issue, yesterday CM once again said no settlement outside the court. CM is a cheat when it comes to Madhai. CM has sold his more than mother on Madhai. Can you put a defamation case on me on this? I'm clearly saying CM is a cheater when it comes to Madhai. Footing the Madhaiचे issue. कितें उलयता ताणे ताजे कडेन ताणें कसो स्टेटमेंट काडलो जो कोण आयिल्लो पळय नांव कितें ताजें पाटील म्हणून कोण आयिल्लो ताणें कितें स्टेटमेंट काडलो म्युच्युअली एक्सेप्टेबल आमी करतले म्हणून कितें उलयलो तो ताजे कडेन आनी हो कसो मागीर सांगू शकता ना आमी कोर्टान अरे केसूच येना मरे हे किंवा दिल्ली गेला मरे आतां कोर्टाक गेला म्हणटा दिल्ली मागीर निज्यो ट्रिपी मेजपाक हा ताणें सांगचें आतां थंय वचून आपूण सुप्रीम कोर्टाचेर रेजिस्ट्रेशन केलो काय म्हणून ती कंटेम्प्ट पिटिशन कित्याक येना तें सांगतलो तो एक तूं विचारता नेक्स्ट टायम येतकर की बाबा तूं गेल्लो काय म्हणून दिल्ली थंय ते तुज्या आजोबाल्यांक मेळिल्लो काय म्हणून 4 म्हयने जाले म्हणून आतां कंटेम्प्ट पिटिशन घालून उदक ना जालें थंय आज न्यूजपेपरांनी फ्रंट पेज हेडलायन हाडल्या की म्हादयचें उदकूच ना जालें म्हणून बेजीन देंवलें म्हणून इतलें आसून तुका आमी कॉम्प्रोमायज करचें ना म्हणून सांगता खंयच्या तोंडान सांगता तूं म्हाका दिसता सरकाराक दिसता की गोंयचे लोक म्हणटा ते पिशे आनी वायट दिसता की ताणेंच म्हणलें आवय समान न्ही आवय परस व्हड म्हणून ती जो आवय परस व्हड जी गोंयची जिवनदायिनी विकूंक शकता तो आनी आनी कितें करतलो तो कितें उलयता खंयची PR एजन्सी हाका साल्वार करूंक शकता सांग तूं म्हाका गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणून बॉक्सां बरी फाटल्यान मारली म्हणून जातलें म्हादय परती येतली कितें उलयता ते विचार ताका नेक्स्ट टायम गेल्लो काय म्हणून सुप्रीम कोर्टाचेर रेजिस्ट्री नाल्यार त्या आजोबा भायलो आजोबा जो केला पळय ताका मेळिल्लो काय म्हणून हा